मातेव जेजूचें रुपांतर चॅप्टर 17. 6 दिसां उपरांत पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुआंवाक जेजून एका उंच दोंगरार कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोल सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताचीं वस्त्रां उजवाडा परी धवींफूल जालीं. अवचितूच मोइसेस आनी इलायजा ताचे कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार बरें. तुका जाय जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक इलायजाक. तो उलयता थंयच आसतना अशें जालें की तांचेर एका पोरजोळीत कुपां सावळी घातली आनी अवचितूच कुपांतलो एक ताळो अशें उलयलो, हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायेचो. ताचेर आसा म्हजें दादोसपण, ताचें तुमी आयकात. हें आयकून शीस ओमते पडले आनी एकदम भियेले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो आनी म्हणलें, उठात, भिवू नाकात. दोळे उगडून पळय जाल्यार तांकां जेजू बगर आनीक कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवतासतना जेजून अशें फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगूं नाकात. आनी ताच्या शिसांनी ताचे कडेन अशें विचारलें, इलायजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात तर? ताणें अशी जाप दिली, इलायजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो, पूण इलायजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी तांणी ताका वळखून घेतलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोंसचें आसा. तेन्ना जुआं बातिस्ता विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. देंवचार बसलोल्या भुरग्याक जेजू बरो कोत्ता. आनी जेजू लोक आसलो थंय पावतोच एक दादलो ताचे सोंशीं आयलो आनी ताचे मुखार दिमेर पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकूट कर. ताका मोडणें मारता आनी तो चड कश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत आनी भोंवन उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सरशीं व्हेलो पूण ताच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून पोत्ती पाडून म्हणलें, भावाट नासलोली आनी खोटी पिणका तुमी. कितलो वेळ म्हूण तुमचें सोंशें हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसचीं? ताका हांगा म्हजेशीं हाडात. आनी जेजून ताका बोबाट करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर थावन बरो जालो. तेन्ना जेजू सोंशें कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावाट उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावाट आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा थावन थंय वच, आनी तो वेतलो आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा विशीं जेजूचें दुसरें बाकीत. ते गालिल्यांत एकठावलोले आसतना जेजून तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत मनशांच्या हातांत पराधीन जातलो. ते ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. हें आयकून तांकां मोठी खोंत जाली. जेजू देव मंदिराची पट्टी फारीक करता. ते कापेर्नाउमांत पावतोच देव मंदिराची पट्टी वसूल करतल्यांनी पेद्रू सोंशें येवन विचारलें, तुमचो गुरू अद्या सातेराची वर्गोवणी फारीक करिना? ताणें जबाब दिलो, कोत्ता. आनी अशें म्हणून तो घरांत भितर गेलो. पूण तो उलोवचे आदींच जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? सोनवारांतले राजा कोणा कडचो दंड वो पट्टी घेतात?
आपल्या नागरिकांकडचो वो परक्यांकडचो ताणें जबाब दिलो परक्यांकडचो. म्हणटच नागरिकां सुटलीं. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गोरी घाल आनी पयली चडटा ती मासली धर, तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका एक स्तातेर मेळटलो. तो घे आनी म्हज्या आनी तुज्या नांवान तांकां दी. देवाचें उतर हें.